दिवचलच्या फोलेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो। शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो। बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिली उपरांत वाहनान सयत वाहन चालकान फुशो काडल्यो। अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायेचो आस्पाव आसा। नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार एक्सिडेंट गोरवांक जायत आसा। आतां जर पयलीं गाडयांचे एक्सिडेंट जाय ते आमी आतां पुलीस दवरल्या आनी आतां बंद जाल्या, पूण गोरवांचे एक्सिडेंट आहा ते आतां 4 गोरवां हें जालीं म्हणजे समतीच ऑन द स्पॉट मेली। पूण हांव आतां लोकांक विनंती करता की तुमी एक तर गोरवांक तांची बांदा ना जाल्यार आमी गोशाळेन व्हरता, आमचे कडेन मेळा। पूण अशें गोरवांक जी लास्ट हें आसा गायो आसा म्हशी आसा त्यो अश्यो रस्त्यार मरोंक जायना। आमी जाणा की रातचे हे फास्ट मारता हायवे हे सगळी बरोबर आहा, पूण पावस पडल्या कारणान आनी काळखान थोड्याशा लोकांक ते दिसना की उसपट्टा तेंचे। म्हणून हांव परत लोकांक आनी एकदां विनंती करता आनी आमी खूब फावटी गोमंतकच्या माध्यमांतून लोकांक आमी सांगलां की गोरवांचे अशें प्रॉब्लेम आसा ती म्हणून, आनी लोकां कडेन परत हें केल्या विनंती केल्या। दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा। ह्या बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केल्या उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर अपघात घडत आसा। फाटल्या 6 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचें लोकार्पण केलां। ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर ल्हानसान मेळून आतां मेरेन किमान 10 अपघात घडल्यात अशी माहिती मेळटा। बायपासाचें लोकार्पण केल्या उपरांत 23 जून ह्या राती ह्या बायपास रस्त्याचेर पयलो अपघात घडलो। मजगतीं दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। ह्या बायपास रस्त्याचेर वचत थंय गोरवां थपकल मारून बशिल्लीं दिश्टी पडटात। रातच्या वेळार तर गोरवां रस्त्याचेर बशिल्लीं आसतात। रातच्या वेळार पावस पडत जाल्यार वाहन चालकान ह्या गोरवांचो अदमास येना, देखून वाहन चालक नियंत्रण होगडायतात आनी सरळ ह्या गोरवांक धडक दितात। बायपास रस्त्या वयल्या ह्या गोरवांचेर नियंत्रण येवपाक जाय अशी मागणी वाहन चालक आनी सामान्य नागरीक करतात।